Spun coșe dislo Sonsar Disam ciraileat mare cal Deva Adarat cornaia vedar Dimira von kutta rosar Vaitat lini var tuj deva Vare dar shanti ce Ai sau e kutta magre Sukla turdi tu ce box sore Mursha cervai te ta te pois kuche Tu dio pod vedar Oi tu dio pod vedar Tu cam cerieta te pois kurun Ashirwad yun tu am ka sambau Vaitat lini var tuj deva Vare dar shanti ce Ai sau e kutta magre Sukla turdi tu ce box sore Mursha cervai te ta te pois kuche Tu dio pod vedar Oi tu dio pod vedar Tu cam cerieta te pois kur
सुरवातेक सगळे आमी कितें घेवया A14 पेज नंबर 7 A14. हे म्हज्या उरासा कोरा ई जेजूची आज्ञा मानून भावार्थ्यानो फुडें सरा निस्पेटो आनी थोड करून यादीक सेवक भितर सरता युगार दिवया गायन करून मिसा बेटेक हाजीर सारा ल्हान व्हरपाक ताची रूप दवरून. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां हांवें दिवं आनी माई मोगाचो येवकार ह्या आयचे मिसाचे भेटेन सगळ्यांक तुमकां आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या एन सिल्वा पिंटो हिच्या आत्म्या पासत आनीक दुसरें तें सांग जॉन नोरोन्या हाच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात बर्नर्ड तशेंच एंटनी फेर्नांडीस आनी मायरन डिसुजा तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया तांच्या जल्माच्या दिसाक. आनी हेर सगळीं आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरया. आमी जांचे पासत मागूंक सोदता तांचे पासत मागुया. जीं कोण बरीं नात ह्या दिसांनी कोवीड-19 हे पिडेन पॉझिटीव जाल्लीं आसात तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण सांगुया आनीक आमकां सगल्यांक ह्या वायटांतली निवार म्हूण आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रिय भाव भयणीनो देवान आमकां एक आपोवणें दिलां आनी हें आपोवणें जिविताची आमी खुशालकायेन समरमणी करूंक आनी हे समरमणेन आमकां देव आपलें जेवण करून दिता आनी ह्या जेवणान आपल्या खुद पुताक ताणें आमचे पासत दिला देखून ताका आर्गां दिवया. आनी जायते फावटी आमकां हें दिल्लें आपोवणें आमी मानून घेवंक ना. आमी निबोर मनाचीं जाल्यार आमी गोडेक निबां दिल्यान वो आमी बेसार मायेन पयस रावल्या. असलें सगळें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्पविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून कणान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्यांक दिवतां आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. भोव पवित्र आनी मोगाळ बापा मोठो दोपोती बेर्नादाचें काळीज तुज्या घराचो मान राखचे आशेन लासतालें आनी असो तो तुजे पवित्र सभे मदें जळटो आनी परजळीत दिवो जावंक पावलो. तेच उर्बेन भरलोले गुरू आमच्याय काळार तुजे पवित्र सभेक फावो कर आनी तांचे जतनाये खाल आमी समेस्त उजवाडाची भुरगीं कशीं जिवंक आमकां आदार दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. एजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता राष्ट्रा मदें तुमी बोश्टायलोल्या म्हज्या वर्त्या नांवाची पवित्रताय हांव फांकूंक वेता. तुमचे विशीं तांच्या दोळ्या मुखार हांव म्हजी पवित्रताय फांकयतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पोर म्हूण ती ओळखूंक पावतली.
अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. तेन्ना राष्ट्रां मदली हांव तुमकां काडटलो आनी सगळ्या देशांतली एकठांय करून तुमच्याच खाशा देशांत हांव तुमकां हाडटलो. नितळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध करतलो. सगळ्या तुमच्या मेळ्ळेपणांतली हांव तुमकां निर्मळ करतलो. कुड्ड्या देवांक भोजून तुमी बसतल्यांत, पूण हांव तुमकां नितळ करूंक वेता. एक नवें काळीज आनी एक नवो आत्मो हांव तुमकां दितलो. तुमचे फातराचें काळीज काडून मासाचें काळीज हांव तुमकां दितलो. म्हजो आत्मो तुमचे भितर हांव घालतलो आनी म्हजे नेम आनी म्हजे समूर्त तुमी पाळोशे करतलो. तुमच्या पुर्वजांक हांवें दिल्ल्या देशांत तुमी तिकाण करतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव तुमचो देव. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, नितळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध करतलो. परतून म्हणयात, नितळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध करतलो. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं अर्द्यांत म्हज्या. तीर म्हण घडोवन देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब, नितळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध करतलो. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं उदार मनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. पाप्याक तुज्या वाटो शिकयतलो देवा. तुजे सोशी पातकी परतून येले सायबा. जबाब, नितळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध करतलो. योजनांत म्हज्या तुका कसलोच आनंद मेळना. होमूय भेटोवन दिल्यार तुका संतोश भोगना. एक योजन तुका मानता, खंयची बरीत काळीज. चिरदोलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. जबाब, नितळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध करतलो. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक सोय सोय. आज तरी सर्वेस्पराचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेबा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमान तुका सुमिया. जेजू नव्यान लोकां लागीं वपारींनी उलोवंक लागलो. आपल्या पुताच्या लग्नाचो उत्सव केल्ल्या एका राजा परी सर्गीचें राज लग्नाक होवडीक सांगलोल्यांक आपोवन हाडूंक ताणें आपल्या चाकरांक धाडले, पूण ते येना जाले. आनीक एक पावटी दुसऱ्या चाकरांक धाडले आनी म्हणलें, आपयलोल्यांक अशें सांगात, म्हजें जेवण तयार आसा. म्हजे पाडे आनी चरबयल्लीं जनावरां हांवें मारलीं आनी सगलें तयार जालां. जेवणाक येयात. पूण तांणी बेपरवा केली आनी एकलो आपल्या भाटांत, दुसरो आपल्या वेपार धंद्याक गेलो. हेरांनी चाकरांक धरले, तांकां अपमान केलो आनी तांचो जीव काडलो. हें आयकून राजा रागाबरीत जालो आनी आपलीं लस्करां धाडून ताणें त्या प्राणघातक्यांचो भस्म केलो आनी तांचे नंगोर
लासून उडयलें. उपरांत ताणें आपल्या चाकरांक सांगलें, लग्नाचें जेवण तर तयार आसा, पूण आपयलोल्यांक तें फावना जालें. देखून तुमी रस्त्याच्या नाक्यार वचात आनी तुमकां मेळटी तितल्यांकूय लग्नाक आपोवन हाडात. आनी वाटा तिट्यांनी वचून आपणाक मेळ्ळीं तितल्यांकूय, बऱ्यांक तशें वायटांक, चाकरांनी जमयलीं. आनी लग्नाचो वसरो सोयऱ्यांनी भरलो. जेवणाक बसलोल्यांक पळयोवचे खातीर राजा भितर ये जाल्यार लग्नाची न्हेसोण घालिनासतना थंय आसलेल्या एका मनशाक ताणें देखलो आनी ताका विचारलें, इश्टा, लग्नाचें आंगवस्त्र नासतना तूं हांगा कसो भितर आयलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तेन्ना राजान चाकरांक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका काळोखान भायर उडयात. थंय सगळीं रुदन करतलीं आनी दांत किल्लीतलीं. कित्याक आपयलोलीं जायतीं, पूण विचून काडलोलीं थोडीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. हांव जातलो तुमचो देव आनी तुमी जातली म्हजी परजा. भाव भयणीनो, कोराराचीं खेरीत उतरां, क्लासीक वर्ड्स ऑफ कवनंट. देवा मदें आनी मनशा मदें हो कवनंट, हो कोरार जो आसा, तातूंत देव आमचे पासत खेरीत भाशेन उदारपणान हें देणें आमकां दिता. आनी आयच्या देण्यान इजेकेल प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमकां ही भासावणी काय बरी. तुमचें फातराचें काळीज हांव काडटलो आनी ताचे सुवातेर मांसाचें काळीज तुमकां दितलो. हांव जातलो तुमचो देव, तुमी जातली म्हजी परजा. आनी हें सांगता आसतना हीं उतरां ताणें सांगल्यात. नितळसाणीचीं तुमी बश्टवल्लीं आसात जाल्यार उदक घेवन हांव तुमकां नितळ करतलो. जशें आयच्या जबाबान आमी म्हणलां, नितळ उदक तुमचेर वतून हांव तुमकां शुद्ध करतलो. हीं उतरां इजेकेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलीं. भाव भयणीनो, आमचो देव आमकां आमच्या नश्टेपणांतलो, वायटांतलो सदांच सोडोवंक सोदता, नितळ करूंक सोदता. इजेकेल प्रवाद्यान बरयल्लीं उतरां ही खेरीत भाशेन जी परजा निर्वासांत आसली बाबिलोनियांच्या, आनी आतां थंय तावन परती येवपाची ती आसली. देव तांकां परतून हाडटलो म्हूण तांकां भासावणी केल्ली. तशेंच शुद्धी, जें कितें पिड्ड्यार केलां जिवितान, जें ओगडायलां, तें सगळें नितळ करून देव आमकां परतून घेतलो. आनी देवाचें आपोवणें आमकां सगल्यांक आसा. जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता, पयलीं खेरीत विचून काडलेल्यांक आसा. आमी खेरीत विचून काडलेलीं घोडी जायत, भोव करून आमच्या बावतिजमांत आमकां खेरीत भाशेन विचून काडल्या. जाल्यार ह्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां जेन्ना फावो केल्लें आसा, तेन्ना जायते पावटी आमी आमची निबां दिल्यात. जशें हे मनीस कोण आपल्या वेपार धंद्याक, कोण आपल्या दुसऱ्या कामाक, सगळे गेले. निबां सगळ्या लागीं जेवणाक पावना जावपाक. जेवणाक आपयताले तेन्ना पयलीं जे कोण येतले ते पयलींच लिस्ट तयार करून दवरताले. जशें आमी आतां इन्विटेशन धाडटा तेन्ना RSVP घालता, येता काय ना तें सांग, त्या प्रमाणे जेवण तयार करूंक जाय. म्हणटच जितलेय जाण जे कोण गेस्ट आसात ते येतले, त्या प्रमाणे इतलें जेवण केल्लें आसा. आनी जरी तर एक एकलो हे भशेन येता म्हणली आनी येयनासतना रावलो जाल्यार जेवणूय पिड्ड्यार जाता. त्याहून चड ज्या कोणें आपयलां आनी जाचें तुवें आपोवणें मानून घेतलां ताका तो व्हडलो अकमान. म्हणटच हे वपारीन हो राजा जो आपल्या पुताच्या लग्नाक ह्या इतल्या जाणांक आपयता आनी ते येना तेन्ना आनीक एक पावटी धाडटा तजवीज. हातून जबरदस्ती ना, नो फोर्स, पूण हें इन्विटेशन करीत भाशेन यो आपोवणें, तें चॉयस आसा थंयसर. पूण येना तेन्ना हो राजा रागवलो. कित्याक? एक वाटेन येवंक ना तें खरें, पूण जे कोण चाकर आपोवंक गेल्ले तांकां अकमान केलो, तांकां धांवडायले, तांकां मार घातलो आनी थोड्यांचो जीव पासून काडलो. हो आनिकूय व्हड अकमान.
आनी ह्या पासत हो राजा रागान भरून तांचें न्हंगरूच लासून उडयता. पूण समोरमणी आसा ती बंद जायना. आमचे मदले थोडे घडये भायर सरत तातूंतले, आपुणूच व्हडले म्हूण समजत, आपणाचीच दादागिरी आनी आपणाची जबरदस्ती करीत. पूण समोरमणी जी आसा, उत्सव आसा तो बंद जायना, तो उत्सव जातलोच. फरक फकत इतलोच, त्या उत्सवाक तूं आसतलो काय आसचो ना हो तुजो चॉयस दिल्लो आसा. तर भाव भयणीनो, आमकां किरीत भाशेन सगळे आमच्या वायटांतली शुद्धी दिवंक नितोळ उदकान बावतिजमाच्या नितोळ उदकान आमकां निवळ केल्यान, त्या उपरांत परतून आमच्यो चुकी जाल्या तेन्ना आमकां कुमसाराचो साक्रामेंत दवरला नव्यान नितोळ करूंक, आनी आमकां सदांच मजबूत करूंक, सदांच थीर सांबाळूंक आमकां पवित्र मिसाची भेट आनी दुसऱ्या साक्रामेंतूय दिल्यात. तांचे वरवीं आमी सदांच देवाक चिटकून रावून आनी देवाच्या आपोवण्यांक आमी घट रावूंक आमकांय जण एकल्याक हें आपोवणें. हें सगळें जाल्या उपरांत सगळे तरेचे लोक जे कोण कोणशांनी गरीब कोण आसले तांकां हाडल्या उपरांत एक वस्त थंयसर आमी वाचूंक मेळटा आमकां, बऱ्यांक तशें वायटांक आपयलें. सगळे जे कोण पावतात बरें तशें वायट सगल्यांक आमकां हें आपोवणें आसा. आयज आमचे मदलें आमीच घडये एकामेकाक, थोडे जाण म्हणटा आमी बरे दुसरे वायट, सो हे दुसरे वायट आसा तांकां पासून हें आपोवणें आसा. म्हणटच तांणी हें आपोवणें मानून घेवपाक तांचें काळीज निवळ कर म्हूण आमी जे कोण बरे आसात वो जे कोण समजतात आपूण बरे म्हूण तांणी जे कोण बरे न्हय तांचे पासत मागपाक केरीत गरजेचें. तर हें आमी भाव भयणीनो केरीत भाशेन करुया. आनी हें सगळें जाल्या उपरांत जेन्ना तूं आपोवणें मानून घेता आनी देवाच्या ह्या उत्सवाक भितर सरता, तुका जाय ते भाशेन न्हय, जो डिसिप्लीन आसा तो आसाच. जशें त्या दोनयान ताका विचारलें तुजें लग्नाचें आंगवस्त्र खंय आसा, आनी लग्नाचें आंगवस्त्र घालूंक ना ही रीत पाळूंक ना देखून ताका काडलो भायर उडयलो. म्हणटच आमी आमकां जेन्ना हें आपोवणें दिल्लें आसा आनी आमी आपोवणें मानून घेता तें बरे भाशेन मानून घेवया. जें कितें चुकीचें आसा वायटाचें आसा तें कुशीन उडोवया, ओनीत आसा ती सोडुया, बरें आसा तें करुया, बरें आंगवस्त्र प्रमाणीकपणाचें आंगवस्त्र घालुया आनीक देवाच्या सांगाता ह्या जेवणाक बसूंक तयार जावया. बेटा ने वेडार गीत घेवया C43 पेज नंबर 46 C43. वेदीचेर उंड्या सोंपे आमची काळजां दवरता, सुखानी दूख सोरवाम गेले जेजू तुका भेटोयता. सुखानी दूख सोरवाम गेले जेजू तुका भेटोयता. उदकाच्या तेंब्या वरी आमकां तुज्याच गेरोवता. तुळसाचे तुजे बोरी जेजू मनशा तारोडा. तुळसाचे तुजे बोरी जेजू मनशा तारोडा. मोच्या बाबा भयणीनो, हें मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या अनेक पयस विचार सहज फरमान घेवं. भोवर त्या देवा पवित्र सभेन एकवट आनी शांती सांबाळूंक भारी वावुरलेल्या भाग्योंत बेर्नाद मोठ्या पतीचो उगडास करून ही एकवटाची आनी शांतीची बोली आमी तुका समर्पिता. पवित्र सभेंत उपजतात त्यो फुटी आनी भेद हे बोलये वरवीं काडून उडय आनी तुज्या मोगाच्या एकवटान आनी शांतीन आमा समेस्तांक सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व थाय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बेर्नाद तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समारंभूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका सय सय, सर्वेस्पराची नामी आद्यता सय. उंचरगी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपुरगो ठुया. सुमिया जेजू आमी हो उंडो खाताव आनी हे कालचितले पियेता. तितलेच फावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजें मरण परगोडटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. सगल्यांक आमकां देवाच्या करारान नवीं मनशां जावंक आपयल्यात. नितळ उदक आमचेर वतून आमी ह्या नवेपणान भितर सरूंक आमकां कृपा मागुया. बाराबर जेजून शिकयलेलें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार.
सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाचे ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसारचे पाप काडटली आमची कबूल कर. देवाची शिडी संसारचे पाप काडटली आमची कबूल कर. देवाची शिडी संसारचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्या खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पयस संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. हांव सोत मानता. सगल्या वस्तूंवन सगल्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडी तुका हांव संस्कारांत संस्कारांत घेवन शोभना म्हणटोच शोकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या तूं काळजांत म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण हांव समजून तुका वेंगयता. हांव तुका आनी वेंगयता आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवटता. तुका एकवटता. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदेच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. कुमन्या वेळार कितें घेवया D37 पेज नंबर 67. स्वर्गीच्या राजान केले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे राजकुराच्या लग्नाचे राजकुराच्या लग्नाचे स्वर्गीच्या राजान केले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे राजकुराच्या लग्नाचे राजकुराच्या लग्नाचे Angosta galuk noi Rajaच्या जेवणाक सगली बसूया लागोस पोळी बसूया लागोस पोळी. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, बागयोन बेर्नादाच्या गुणा पासत तुका वाखाणून सर्गींचें जेवण आमी घेतलां. तुज्या भोगताची देख घेवन आमी उर्बेस्त जावंक आनी ताची शिकोवण घेवन आमी तुजे जाणवायेन भरूंक आनी जेजूच्या मोगान आमचीं काळजां ओदीक ओदीक लासूंक हो दिसपट्टो गिरास आमकां नवी गोठाय दीत रावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमचे मागणे करीत भाशेन देवाक उबारता आसतना सगळीं जांकां आमी ओळखता आनी तशेंच आमी जांकां ओळखना आनी ती COVID-19 पॉझिटीव जाल्लीं आसात तांचे पासत करीत भाशेन मागुया.
सूर पदवीधर आनी काकलुतसारा देवा, सूर पदवीधर आनी काकलुतसारा देवा, तुझ्या आखे रचनेचो तुझ्या आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकार कोरोना व्हायरस पिडेकार कश्टवतल्या पासत कष्टतल्यापासून तुका आमी प्रार्थना उबारता. प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळाई ती कोणवालाई आयकून घे. ऐकून घे. यावचीच सुरू याची जाली सुरू झाली पेस्त पिडा पेस्पिडा नियंत्रणाखाली नियंत्रणाखाली हे पिडेक लागून पिडेक लागून दगदवतल्या दोगदवतल्या बेगीनूच इलाज बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती पावती बळ शक्ती मेळचे खातीर मेळचे खातीर तुजो आदार मागून तुझा आधार मागून आमी तुजे आमी सरशी तुजे सुशी येता. येता. हे पिडेचेर हे पिढेचे अभ्यास करतल्या अभ्यास करतल्या विज्ञाना विद्याना एक गुणाधिकवासी एक गुणादिवासी बेगीनूच सोदून काडून बेगीनच सोदून काढून आधार दी म्हूण आधार दी म्हूण तुजे लागीं तुजे लागीं आमी मागता. आमी मागता. आमच्या सरकाराक तुमच्या सरकार आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकारी गरजेच्या बरेपणा खातीर पोचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारून पावती पावला मारून तुजे जाणवायेन तुझी जाणवाय उजवाडाय. उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या आमच्या सोम्यावरवी सोम्यावरवी आमेन. आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटा गीत घेवया F6 पेज नंबर 88. आयज सांजे 7:15 वाजता पवित्र संस्काराची भोजवण जातली. देवाक दिनभास देवाक कारगां जेजू सोगी आमकां विचोय. देवाक दिनभास देवाक कारगां जेजू सोगी आमकां विचोय. जेजूचो पोरमोळ आमी सगळे कडेन चिबळोक वेता. जेजूचो रूप आमी नवे जिवीत दिवंक लासता. देवाक दिनवास देवाक कारगां जेजू सोगी आमकां विचोय. देवाक दिनवास देवाक कारगां जेजू सोगी आमकां विचोय. नावशी मारी नाका नाका ahoy गोया येई नाका. नावशी मारी नाका नाका ahoy गोया येई नाका. गोंयकार उठला जागृत जाला. गोंयकार उठला जागृत जाला. आमी रस्त्यार येवचे पयलीं तूं दाव मार दाव मार. नावशी मारी नाका नाका ahoy गोया येई नाका. नावशी मारी नाका नाका ahoy गोया येई नाका. ओ सरकार गोंय केलां काबार. ओ सरकार गोंय केलां काबार. आमचे निसंटोन जावचे